नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. ऑस्ट्रेलिया भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेलबोर्नांत आयोजीत केल्ल्या भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळींत दोनूय देशांतले उद्योगपती वांटेकार जाल्या. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हे विश्वासाचे आनी नैसर्गिक अर्थीक भागीदार आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उर्जा, हरीत हायड्रोजन, सौर उर्जा, पवन उर्जा, पायाभूत साधन सुविधा ह्या सारकिल्ल्या वाठारांत भारतांत व्हडा प्रमाणांत गुंतवणुकीची संदी आसा अशें सांगलें. ऑस्ट्रेलियांतल्या उद्योजकांनी भारतांत गुंतवणूक करची अशें आवाहन लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी केलें. बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है. साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है. इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है. लेकिन हम यही नहीं रुके रहे. अब हम व्यापक सी का समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है. अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है. ऑस्ट्रेलिया भेटेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां औपचारीक येवकार दिवपाची कार्यावळ जाली. शिष्टाचारा प्रमाण तांकां मानवंदना लेगीत दिली. ते उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानेझ हांचे मदीं शिष्टमंडळ पांवड्यावयली म्हत्वपूर्ण बसका जाली. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया ह्या दोनूय देशां मदले संबंद अदीक घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्या मळाचेर सहकार्य करपाची चर्चा ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेलबोर्नांत व्हिक्टोरिया राज्याच्यो राज्यपाल मार्गारेट गार्डनर हांच्या राबित्या घरा वचून तांची लेगीत भेट घेतली. आदले पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन हांचे वांगडाय प्रधानमंत्र्यांची भासाभास जाली. भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या फाटभुंयेर ब्रिक्स येरादारी मंत्र्यांची तिसरी बसका आयच्या नागपुरांत सुरू जाली. ह्या म्हत्वपूर्ण बसकेचेर अध्यक्षपद केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे 11 जुलय भुशयतले. बसकेच्या पयल्या दिसा येरादारी कार्यगटाच्या सत्रांत येरादारी सचिव व्ही उमाशंकर हांणी संबोधीत केले. तातूंत ब्रिक्स देशाचे मंत्री आनी वडील अधिकाऱ्यांनी चक्रीय अर्थव्यवस्था, शाश्वत गतीशीलता, शारी पायाभूत सुविधा, हरीत येरादारी वेवस्था आनी शाश्वत उदरगत ह्या सारक्या म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा केली. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी आयज ओडिसांतल्या भुवनेश्वर हांगच्या ओडिशा कृषी आनी औद्योगिक विश्वविद्यालयांत एक कार्यावळींत वांटो घेतलो. तांच्या हस्तुकी विद्यापीठांतल्यान नुस्तें संशोधन केंद्राचें उक्तावण जालें. राष्ट्रीय नुस्तेमारी दिसाच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत तांणी ब्लू इकॉनॉमी म्हळ्यार राष्ट्रीय समृद्धीचो एक पावंडो आसा अशें सांगलें. नुस्तेंपालन आनी ताचेर आधारीत वेवसायांत तरणाट्यांनी येवंक जाय अशें सांगून विकसीत भारत ही मोख सादपाक ताची गरज आसा अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हळें. We are now moving towards the Prime Minister's great goal of Viksit Bharat 2047. Each sector has a job to do to fulfill the dreams of our Pradhan Mantri. Young people view fisheries as an inherited occupation, but today I urge the youth to view it as a modern profession driven by science, technology, innovation, and great global opportunity. I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology, and of course finance. And I urge
every stakeholder to remember that the national development becomes meaningful only when it uplifts the last person. That is what we call it as inclusive development. राष्ट्रीय नुस्तेमार दिसा निमतान देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांत लेगीत कार्यावळ जाली. पणजेंतल्या जिमखाना सभाघरांत आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत तांणी नुस्तेमारी वेवसाय हो गोंयचो पारंपारीक उद्देग आसा, हो वेवसाय तिगोवन दवरूंक जाय अशें आवाहन केलें. ह्या कार्यावळीक नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. नुस्तें हो आमचो लागचो विशय आसा, वो गोंयकारांच्या विशय आसा. म्हणून निदान हो धंदो आमी जे करता तो आमच्याच हातीन उरो न्ही, हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी काम करप हें गरजेचें आसा. सरकारानूय बी थोड्योश्यो हांवें प्रत्येकाक सांगलां की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचें की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता. मागीर तो ताका म्युन्सिपाल्टीचो सोंपो आसूं नी किंवा पंचायतीचो सोंपो आसूं नी, हो ताका घेवपाक. बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हें कार्ड कोणाक दिवप जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय, म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय. या कार्यावळींत मुखार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या वतीन नुस्तेमाऱ्यां खातीर चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची तांणी माहिती दिली. फकत दर्यांतल्या नुस्तेमाऱ्यां खातीर न्हय जाल्यार साया उदकांतल्या नुस्तें मारप्यां खातीर सरकारान येवजण्यो चालीक लायल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. इतक्याचेरूच आशिल्ली, पण आतां ती ताज्या भायर गेल्या. आत्तां आमी जे हांवें मंत्र्यान जे फीश सोडलें, लोक खावच्या पेक्षा घरांत पुसपाक पसंत करता. ओके, आतां तोय बिझनेस आमच्या नुस्तेकार भावांनी केल्यार जाता. ताज्याय खातीर सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा. म्हणून जेका आमी म्हणटा ट्रेडिशनल मरायन फिशींग, एक्वाकल्चर, सायंटिफीक फीश फार्मींग, सेल फीश कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज आनी अशेंच व्हॅल्यू एडेड सी फूड, हे वेगवेगळ्यो गजाली आसा. ह्यो तुमच्या भुरग्यांनी जर शिकल्यो जाल्यारय तेजो फायदो हो आमकां आनीक खूब मोठ्या प्रमाणांत मेळटलो. म्हणून म्हाका दिसता की बदलत्या काळा प्रमाणे आमी नुस्त्याचोय बिझनेस हो आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत आनी बऱ्या पद्दतीन बदलपाक सातत्यात आमी प्रयत्न करीत आसा. म्हणून ऑर्नामेंटल फीश फार्मींग आमी इंट्रोड्यूस केलें, क्रॅब फार्मींग म्हणजे कुल्ल्यो आमी इंट्रोड्यूस केले, मसल्स फार्मींग आनी ऑयस्टर फार्मींग आमी आमच्या इंट्रोड्यूस केला. हाजो फायदो तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचो. फ्रेश वॉटर फीश फार्मींग आमी फक्त खाऱ्या दर्यांतलें न्ही, फ्रेश वॉटरांतलें नुस्तें कशा पद्दतीन पोसचें. ओके, ब्रॅकिश वॉटर एक्वाकल्चर फार्मींग हे आमी आमच्या हातूंतल्यान इंट्रोड्यूस केला. कला अकादमीच्या वतीन कोंकणी नाट्य सर्तीचो भांगरा उत्सवी सुवाळो 10 जुलय दिसा आयोजीत करतले. कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरान जावपी ह्या सुवाळ्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत खासा सोयरे म्हूण हजर आसतले अशी माहिती कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी दिली. ह्या कार्यावळीक नामनेचे कोंकणी नाट्य लेखक पुंडलीक नारायण नायक हांकां जीवन गौरव भेटोवन तांचो भोवमान करतले. तशेंच कोंकणी नाट्य सर्तीन मोलादीक योगदान दिल्ल्या 30 नाट्य कलाकारांचो भोवमान जातलो अशें कवळेकार हांणी सांगलें. काम केल्ले अनेक लोक जे आसात आनी तातूंत भितर खास जेणे कोंकणी भितर एक बऱ्यांतले बरें काम केल्लें आसा, नाटकां बसयल्लें आसा, तेजें नांव फेमस जे आमचे जे पुंडलीक नायक बाब जे सगळ्यांक वळखतात, तांकां जीवन गौरव पुरस्कार आमी फाल्यां दिवपाचे आसा. की तेंच्या इतले वर्साचें कंट्रिब्युशन, तेणी इतली नाटकां जी बरयल्लीं आसात तेजे बद्दल तेंच्या लायफांतले अचिवमेंट तांकां. पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे दर्शन घेवपा खातीर गोंयच्यान व्हडा प्रमाणात भाविक पंढरपुरांत वता. आषाढी एकादशी निमतान विठुरायाचे दर्शन घेवपा खातीर दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांवच्या विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्थेचे 75 वारकऱ्यांचो पंगड आयज बिठू नांवाचो गजर करीत पंढरी वचपाक भायर सरला. दर वर्सा ह्या संस्थेचे वारकरी व्हडा संख्येन आनी भक्तिभावान ह्या वारीक वांटो घेता. कांय वारकऱ्यांनी आपल्यो भावना लेगीत उक्तायल्यो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.